सरकारान नवे शिक्षण धोरण गांभीर्यान घेतला। आमकां फकत 100% निकाल हाडपाचो ना, जाल्यार शिक्षणाचो दर्जो सुधारपाक जाय आनी ह्या खातीर कुशळटायेचेर भर दिवपाक जाय, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगला। मुख्याध्यापक संघान आयोजीत केल्ल्या शाळा मुख्यालयांचे राज्य पावंड्या वयल्या परिशदेंत मुख्यमंत्री उलयतालो। शिक्षक तशेंच मुख्याध्यापकांनी तांची जापसालदारकी वळखून बरें काम करपाक जाय, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सांगता। शिक्षकांक पगार बरो आसा, शाळांनी बऱ्यांतल्यो बऱ्यो सुविधा आसात, अशेंच आसूनय बाकीच्या राज्यां परस गोंय शिक्षणाच्या बाबतींत फाटीं पडटा आसत जाल्यार तें योग्य न्हय, अशें प्रमोद सावंत म्हणटा। मुख्यमंत्री जावपाची सपना पळोवपी एका आमदारान भाजपा सोडली आनी काँग्रेसीन थेट उडी घेतली। ह्या तरेचे खर टिका करून भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन मायकल लोबोचेर उतरांचे फार पेटयले। म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजाच्या भोवमान सुवाळ्यान तानावडे उलयतालो। सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांच्या आड चालू आशिल्ली कारवाय पावसाळ्या उपरांत आनीक खर करतले, अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन शिटकावणी दिल्या। आतां फकत ताळाव मारून तांकां सोडचे नात, जाल्यार तांची गाडी जप्त करतले, अशें केल्या शिवाय आमच्या कडेन आनीक दुसरो पर्याय ना, अशें मंत्री माविन सांगता। तशेंच गाडयेच्यो काची टिंडेंट करपांचेरूय खर कारवाय जातली, अशें मंत्री माविनान सांगला। बेकायदेशीर पद्दतीन नुस्तेमारी करप्यांचेर आळबंद हाडपा खातीर नुस्तेमारी खात्यान नेटान पावलां उबारल्यात। पुलीस आनी नुस्तेमारी खात्याचे अधिकारी जेटीर वचोन नेमान तपासणी करपाक लागल्यात। बुल ट्रॉलिंग आनी फ्लड लायट लावन नुस्तेमारी करतना एकाद्रो सापडलो जाल्यार ताचेर खर कारवाय जातली, अशें नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री निळकंठ हळर्णकरान सांगला। म्हापशांत बेगिनाच रवींद्र भवन हाडटलो, अशें म्हापशेचो आमदार उपसभापती जोशुआ डिसोजा म्हणटा। गोंयचो सगळ्यांत तरणाटो उपसभापती म्हूण जोशुआ डिसोजा निवडून आयिल्ल्यान भाजपान ताच्या भोवमान सुवाळ्याचें आयोजन केल्लें। ह्या वेळार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, म्हापशेची नगराध्यक्ष शुभांगी वांयगणकर आनी उत्तर गोंयचे भाजपा कार्यकर्ते हाजीर आसले।
गणपती विसर्जना खातीर दिवचलच्या हावसिंग बोर्ड वाठारांत बांदिल्ली कृत्रीम तळ्यांत अस्वच्छताय निर्माण जाता। ताका लागून दुयेंसां पातळपाची भिरांत आसा। दुसऱ्या वाटेन हे तळे बेकायदेशीरपणान बांदला असो आरोप आदले उपनगराध्यक्ष भगवान हरमलकार हांणी केला। फाटल्या वर्साच्यान दिवचले कृत्रीम तळ्याचो हो प्रयोग चालीक लागला। मजगतीं ह्या तळ्यांतले अस्वच्छते विशीं कागाळ करतकीच बुधवारा दिवचलची भलायकी अधिकारी दोतोर मेधा साळकार आनी पालिकेचे मुख्य अधिकारी कबीर शिरगांवकार हांणी तळ्याची पळोवणी केली। तांच्या आदेशा प्रमाण तळ्यांतले उदक भायर सोडलां। 20 ऑगस्ट सावन 12 म्हालांनी चवथीचो बाजार भरपाचो आसा। ग्रामीण उदरगत खात्या वतीन फुकट स्टॉल लावपाक मेळटली। इत्सूक आशिल्ल्या वेपाऱ्यांनी स्वयंपूर्ण इश्टांकडेन संपर्क सादचो। तशेंच ह्या बाजारांत पारंपारीक फराळ, मोदक, नेवरो आनी माटोळचें सामान मेळटलें। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला स्वयंपूर्ण चतुर्थी बाजाराचो आराखडो तयार जाला। स्वयंपूर्ण मित्रा आनी तालुका नोडल अधिकारी बाजारा खातीर अनुकूल सुवात सोदून काडटले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां। उदकासोद खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकरान वास्कोच्या मायमोळे तळ्याची बिरेस्तारा दिसा पळोवणी केली। पळोवणी केल्या उपरांत अमृत सरोवर येवजणे खाला उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या वट्ट 150 तळ्यांची उदरगत जातली। तातूंत मायमोळे तळयेचें लेगीत सोबितीकरण आनी उदरगत 2 वर्सां भितर जातली अशें मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलां। ह्या वेळार वास्कोचे आमदार ताजी साळकार, नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीज आनी हेर कार्यकर्ते हाजीर आसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन फाटल्या 8 वर्सांत सर्वसमावेशक आनी सगळ्या मेरेन पावपी सरकार दिल्ल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सांगता। ह्या नादी पॉलिसी पॅरालिसीस आशिल्ले ताकाच लागून कितलेशेच घोटाळे जाल्ल्याचे शाह सांगता। पूण मोदी सरकार सत्तेन आयल्या उपरांत ज्या वाठारांत सुदारणा जावंक नाशिल्ली थंय ती जाली। आझादी का अमृत महोत्सवा निमतान बेंगळुरांत आयोजीत केल्ल्या संकल्प से सिद्धी ह्या कार्यावळींत शाह उलयताले। 2014 पयलीं एक काळ आसलो ज्या वेळार प्रधानमंत्र्याक फावो तो मान मेळनाशिल्ल्याचें म्हणत शाहन काँग्रेसीचेर फोग काडलो। देशभरात म्हारगाय वाडत आसा हे मोदी सरकारान केन्नाच न्हयकारूंक ना। सरकार संसदेन हे चर्चेंतल्यान पळ काडूंक ना आनी काडचोय ना अशें निर्मला सीतारामनान सांगलां। सध्या 60% म्हारगायेचें प्रमाण कमी करपाचे सरकाराचे आनी रिझर्व्ह बँकेचे प्रयत्न चालूच आसात अशी जाप अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान विरोधकांक दिली। नीरव मोदी, विजय माल्या हांची देशांतली मालमत्ता बँकेनी आपले रीण भरपाक वळयल्या अशें म्हणीत सरकाराचेर आरोप करतल्यांचेर निर्मला सीतारामनान जाप दिली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखाला देश उदरगतीच्या वाटेर नेटान पावलां मारपाक लागला. मोदीच्या नेतृत्वाखाला 2014 सावन नवी भारत निर्मितीचे दिकेन देशाची वाटचाल सुरू आशिल्ल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सांगता. आझादी का अमृत महोत्सवा निमतान आयोजित तिरंगा उत्सव कार्यावळींत अमित शाह उलयताले. 2014च्या विदेशांत भारताचो दर्जो वाडला. संवसारभरांत निर्माण जाल्ले खंयचेय समस्येचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन जो मेरेन आपले विचार मांडिनात तो मेरेन जगांतले हेर देश ताचेर आपले विचार थारयनात अशें शाहांचें म्हणणें. राष्ट्रप्रेम वा राष्ट्र मोगा खातीर आमी तिरंगो हुबोवपाचें आवाहन केल्लें. हातूंत आतां काँग्रेसीच्या पोटान दुखपा सारकें कितें आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत विचारता. हेर बाकीच्या गजालींचेर तुमी उलयताले. देशाचो स्वाभिमान दर एकल्याच्या मनांत जागोवपा खातीर आमी तिरंगा हुबोवपाक सांगला. हातूंत कितें गैर आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत विचारता. सिली सोल कॅफेचो मालकी हक्क स्मृती इराणीच्या पुराय फॅमिली कडेन आसा. मात अशें आसतनाय हो हक्क आपल्या कडेन ना अशें विधान तिणें केलेंच तरी कशें अशें जीपीसीसीचो आदलो अध्यक्ष गिरीश चोडणकर विचारता. तशेंच एकाच जीएसटी नंबराचेर दोन वेगळ्यो संस्था कश्यो रजिस्टर आसूंक शकता असो प्रश्न ताणें केला. हाचेर मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी लेगीत ताणें ह्या वेळार केली. कॉन्क्रिटाचे रस्ते आशिल्ल्या कारणान लोक मेळत तशा गाडयो चलयतात. त्याच प्रमाण गोंयांतली व्हेहिकल आनी मनशाची रेशो 1:1 अशी आसा. इतले आसतनाय जर लोकांक 120 स्पीडचेर गाडी चलोवची कशी दिसता जाल्यार लेगीत गोंयच्या 4 लेनचेर ताणें 70 km/h परस चड वेगान चलोवची न्हय अशी विनवणी आमदार सुदीन ढवळीकर हाणें केल्या. गाडयांची डेन्सिटी चड आशिल्ल्यान हे अपघात जातात. हेर राज्यांकडेन तुळा करीत जाल्यार गोंयचे रस्ते खूब बरे आसात अशें ताचें म्हणणें. जुवारी पुलाचेर जाल्ल्या अपघातांत चूक गाडी चलोवप्याचीच आसली कारण 100 स्पीडच्या वयर चलयतना कितलो इम्पॅक्ट आसतलो हाचो अंदाज बांदूंक येता. प्रत्येक चालकाक आपल्या जापसालदारकीची जाणविकाय आसूंक जाय अशें सुदीनाचें म्हणणें. प्रदूषण कमी करपाक तशेंच ग्रीन एनर्जी तयार करपाची आसत तर हायड्रो पॉवर, सोलार एनर्जी आनी गॅस एनर्जी आमकां बायफर्केट करचीच पडटली. हाच्या खातीर गोंय सरकारान प्रयत्न चालू केल्लो आसा अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हाणें सांगलां. गोंय जे 5 वर्सां फाटीं पडलां ही वर्सां 2030 मेरेन आपूण भरून काडटलो अशें ताचें म्हणणें.
म्हापशेच्या चंद्रनाथ अपार्टमेंटात स्टेशनरीच्या नावाखाला गुटखा आणि सिगरेट विक्रेतेचो व्यवसाय करपी दुकानाचेर म्हापशा पुलिसांनी धाड घातली. या कारवाये खाला 1.5 लाखांचो गुटखा आणि सिगरेट जप्त केला. चंद्रनाथ अपार्टमेंटातल्या नरेश पेन सेंटर ह्या स्टेशनरी दुकानांतल्यान गुटखा आणि सिगरेटीची विक्री चलता अशी माहिती पुलिसांक मेळिल्ली. त्या प्रमाण पुलीस पंगड गिरायक जावन त्या दुकानाचेर गेले आणि चौकशी केली. दुकानदारांनी दुबावीत भुराराम चौधरी गुटखाची पुरवण करतना थंय पुलीस पंगडान धाड घातली. ह्या वेळार दुकानांत व्हड प्रमाणात सांठो करून दवरिल्लो विविध तरेचो गुटखा आणि सिगरेटी मेळ्ळ्यो. आता गणपतीच्यो मूर्ती चवथी खातीर तयार आसात. ह्या वर्सा लंबोदर विनायक श्री गजाननाचे आगमन ऑगस्टाच्या 31 तारखेर जातले. त्या खातीर गणरायाच्यो मूर्ती पुजे खातीर तयार आसात. आता फकत तांकां रंगोवपाचें आनी बारीक सारीक काम उरलां. फाटल्या कांय वर्सांसान गोंयांत चिकण मातयेच्या गणपतीच्या मूर्तींची मागणी कमी जावपाक लागल्या. गोंयांत हाल्लीसरा लोक प्लास्टर ऑफ पॅरिस आणि शेडू मातयेन तयार केल्ल्यो गणेश मूर्ती पुजपाक लागला. प्लास्टर ऑफ पॅरिस आणि शेडू मातयेच्यो ह्यो मूर्ती बाजारांत घेवपाक लागिल्ल्यान गोंयांत मातयेच्यो मूर्ती करपी शिल्पकारांक आर्थीक लुकसाण जावपाक लागला. बाजारांत गोंया भायल्यान येवपी पीओपी आणि शेडू माती एकठांय करून केल्ली मूर्ती सोबीत दिशिल्ल्यान लोकांचें लक्ष ओडून घेवपाक लागल्या. मात हाका लागून चिकण मातयेच्या मुर्त्यांक मागणी कमी जावपाक लागल्या. संजीवनी साखर कारखान्याक निमाणे मेरेन संजीवनी मेळ्ळी ना. देखून हो कारखानो बुडलो. आता प्रश्न आसा तो गोंयचे गोवा डेअरीचो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत स्वयंपूर्णतेची भाशणां दिता खरी. खऱ्यांनीच गोंय सरकारान हे स्वयंपूर्ण मिशन राबोवपाचें आसा काय कितें? संजीवनी साखर कारखान्याच्या बाबतीन अशें कांयच दिसूंक ना. देखून आता प्रश्न आसा तो गोंयच्या गोवा डेअरीचो. गोवा डेअरीक तरी संजीवनी मेळटली काय कितें असो प्रश्न गोंयकारांक सतावपाक लागला. जायतीं पॅनलां आयलीं आनी गेलीं पूण गोवा डेअरी मात अजुनूय पावलां मेजतात. ही डेअरी केन्ना म्हूण स्वयंपूर्ण जातली, केन्ना तिचें उत्पादन वाडटलें आनी गोंयकारांक गोवा डेअरीचें दूद मेळटलें असो प्रश्न पडला. गोंय सरकारचे प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स खाते आणि नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च सेंटरा मदीं समजिकायेची कबलात जाल्या. केंद्र सरकाराची वेगवेगळी धोरणां आनी येवजण्यो गोंयांत राबोवपा खातीर आमकां मजत जातली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या कबलाती उपरांत सांगलें. फोंड्या PES एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट फार्मसी कॉलेज ऑडिटोरियमांत मोदी @ 20 ह्या पुस्तकाचेर चर्चा करपी परिसंवाद आयोजीत केलो. ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, शेतकी मंत्री रवी नायक आनी हेर हाजीर आसले.
आपल्या वाठारांतली किमान एक तरी अंगणवाडी माध्यमीक वा उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी जापसालदारकी घेवची अशें सरकाराचे यत्न आसात. ह्या विशींचे परिपत्रक शिक्षण खात्यान जारी लेगीत केलां. अंगणवाडीन येवपी भुरग्यांची वेवस्था जावची, तांकां योग्य सुविधा मेळच्यो ह्या खातीर अंगणवाडी दत्तक घेवपाचें आवाहन शिक्षण खात्यान केलां. ह्या विशीं मुख्याध्यापकांनी वेवस्थापना कडेन चर्चा करून अंगणवाडीची म्हायती धाडची. ही म्हायती 5 ऑगस्ट मेरेन धाडप गरजेचें. हो फॉर्म लेगीत शिक्षण खात्यान परिपत्रका सयत धाडला. हरमल पालये मुख्य रस्त्याचे फुटपाथ गोंय पर्यटन विकास महामंडळ स्वदेश दर्शन योजना अंतर्गत कोट्यांनी रुपया खर्च करून बांदिल्ल्या फुटपाथाची वायट अवतिकाय जावन पडल्या. लोकांक चलपा खातीर तशेंच बसपा खातीर ह्या फुटपाथीचेर बरी सुवात आसली, पूण आतां झाडां वाडिल्ल्यान आनी लोकांक कोयर उडयल्ल्यान ह्या सुवातेर चलपाक लेगीत मेळना अशें प्रवाशी कागाळ करतात. सरकार कोट्यांनी पयशे मोडून फुटपाथ बांदतात, पूण जेन्ना खऱ्यांनीच ह्या सुवातेर नितळसाणीची गरज आसता तेन्ना कोणूच लक्ष दिना अशें दिसून येता. टाळ मृदंगाचो गजर करीत हरिनामाचो जयघोष करीत वास्कोच्या अखंड भजनी सप्तकाची बिरेस्तारा दिसा समाप्ती जाली. देवाच्या पांयार दवरिल्ल्या नालाची वाजत गाजत मिरवणूक काडीत हो नाल दर्यांत विसर्जीत केलो. समाप्ते निमतान काडिल्ल्या मिरवणुकेंत शेकड्यांनी लोकांनी वांटो घेतिल्लो. सुमार 2 वर्सां उपरांत आयोजीत केल्ल्या ह्या सप्तकाक लागून लोकां मदीं उमेद आशिल्ली.